Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमकां कम्युनिटीचे आनी अवेरनस जाय. आतां आमचे अवेरनस जाय सो आमकां आतां दिसलें की कावन्सिलराचो हेल्प मेळत आमकां ते लोकल बॉडीजचे हेल्प मेळत जाल्यार आनी इल्लो इफेक्ट बरो जातलो. कॅमन इंडिया आनी गोवा शिपयार्ड सो तांचे आमकां कॉपरेशन जाय आशिल्लें कित्याक तांचे कडेन आमकां तितलें बरें कॉपरेशन मेळनाशिल्लें कॅमन इंडिया आनी ते आपले लोक जरी ते कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर काम करतात तांकां ते कॉलनी वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार म्हणजे न्यू वाडे म्हण बायणां म्हण अशें पयस पयस दवरतात. ल्हान ल्हान घरांनी ल्हान ल्हान रुमांनी दवरतात आनी थंय कितें जाता उदकाचो त्रास आसा कित्याक बॅरलां भरून दवरतात ती आमी खुबदां पळयल्या की बॅरलां पॉजिटीव आसा ब्रिडिंगाक. सो आमकां जाय आशिल्लें कितें आमकां तांणी इन्फॉर्मेशन दिवचें खंय ते आपल्या लोकांक दवरतात खंयच्या कॉलनीन दवरतात. तशेंच आमकां लोकांक जाय म्हणजे कावन्सिलरान आमचे बरोबर येवचें की तांणी आपूण येवन आपल्या लोकांच्या वाड्यान फिरून पळोवचें कितें तांकां सांगचें कितें म्हणून ह्या केसी आतां वाडटा पण वास्कोन वाडटा केसी. पयलीं आमी फक्त नोटिसी दितालीं किंवां सांगता मागीर कांय इफेक्ट जायना नोटिसीस दिले पण आमकां आतां स्टेट टास्क फोर्साच्या वेळार आमकां कळून कित्याक अंडर पब्लीक हेल्थ एक्ट थोडे हे आसा सेक्शन्स आसा त्या प्रमाणे आमी फायन दिवंक शकतात. तशेंच आतां लोकांच्या घरान ब्रिडींग मेळटा कितलेदां आमी तांकां सांगपाचें. सो देर आर सर्टन सेक्शन 37, 40, 42 अशें म्हणजे ताका न्यूसन्स म्हणटा. ब्रिडींग कोणच्या घरान मेळ्ळा तें न्यूसन्स त्याच घरान परत ब्रिडींग मेळटा जाल्यार मागीर आमी तांकां हें दिवं येता. आमी अंडर सेक्शन 42 वी कॅन रायट टू PWD or electricity to cut the electricity or water supply. Our aim is not to punish anyone. Our aim is to control disease. Today's meeting is a follow-up of the block meeting which was held few days ago under the chairmanship of Deputy Collector Mr. Dasaraj Gaus, where we had emphasized the need for bringing all the stakeholders on one platform. And today is the first step wherein all the councillors, the chief officer, various companies came together to discuss the issue. Of course, this is the first step. Now we are also working on the second part, where we will have a more detailed half-day program for all the councillors of the municipality, where they can discuss what are the challenges they are facing. See, dengue is one such vector-borne disease that there is no cure. There is treatment, but you see, we want to concentrate on prevention. Many of the councillors have spoken their mind. They have also shown their willingness to fight this. And since we are moving into Raksha Bandhan, and then other festivities, we are hoping that the citizenry of Vasco will see that this time the festivities should not get clouded by dengue. Dengue should not, in the next 15 days we must take on a very aggressive campaign to fight it.